Pasalo sorvonar obole toyeda pasalo sorvonar dirgeyat besoda sorvonar eu sozalo dum shikot katolo dum sobar ubartolo opole toyeda basalo sorvonar opole toyeda basalo sorvonar. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोफे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या क्रिस्त येण्याच्या तिसऱ्या आयताराक गावजाते वो संतोशाचो आयतार म्हणटात. आयचो विशय वसात माकलोल्यांक फावत तें करूंक खुशालकायेन आयचे रावात. हो सेवा धर्म आमकां जिविताची दर एक घडी संतोशान जिवंक आपयता. सुखाच्या वेळार देव आमकां निवाडटलो हो बोरवोसो धरून खुशाल जावंक आपयता जाल्यार सुखाच्या वेळार ताची बरेपणां नियाळून खुशाल जावंक उस्कायता. आमी खरेंच संतोशी जातोल्यो जाल्यार देवान आमकां दिल्ली देणी देवाच्या आनी पेल्याच्या बरेपणाक वांटुया. देवा थंय आमची कोरी खुशालकाय आसा म्हूण वळखून घेवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. अपुर्बाईच्या भयणी भावानो, आयज क्रिस्त येण्याचो तिसरो आयतार गावदेते सांडे खुशालकायेचो आयतार आमी म्हणटा आनी हेच खुणावंक आयज आमी ही तिसरी वात पेटयतले. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचे चुकीचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. सोगली बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवून सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Somia kaklutakot. प्रार्थुया. हे वेळार आमची जण एकल्याची मागणी ओगेपणान बागेवन फ्रांशीक शावेराचे मोजूतीन बापाक आमी उबारुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे पोरबीक काळजाच्या उमाळ्यांनी अंतरेखून रावता. येदो व्हरतो सोडवणार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सोदां व्हडा संतोशान समोरुंबूंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवठान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. Amen. सोफोनियस प्रवद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सियोनाचे धुवे संतोसाचीं गितां गाव. इज्रायला कुशालकायेन जय जय कर. जेरुजाल्याचे धुवे आनंद बरीत जा. सगल्या तुज्या काळजान कुशालकायेचे उल्हास सोड. तुजेर फर्मोण पडटलें तें सर्वेस्परान पयस केलें. तुज्या दुस्मानांक ताणें भायर घालें. इज्रायलाचो राजा सर्वेस्पर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतलें म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुजाल्या विशीं उलोवन म्हणटलीं, सियोना भिवू नाका, तुजे हात गळूं दिवं नाका. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा. पदवीदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो खुशाल बरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नोवी कोत्तलो. उत्सवाचो दीस जाल्ले परी तुजे खातीर कुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमी जबाब दिवया. इज्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. परत म्हणोया. इज्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. खरेंच देव म्हजो थारूक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोड. ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सडवणणार. सडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. इज्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात. व्हडल्या ताड्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताचीं कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगले कोणेन परगट करात. जबाब. इज्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक इश्त्रोतां गायात, कित्याक ताणेन केल्लीं नवलां विस्मितां. शेकान शेक पृथ्वीचेर तीं कळयात गाजोयात. सियोनान रावतल्यानो गितां गायनान करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इज्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब. इज्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भोव मोगाळ आनी आपुरबायेच्या भावां भयणीनो, सोम्या सोवे सदांच खुशाल रावात. नव्यान तुमकां सांगता, खुशाल रावात. तुमची सोंसणीकाय सगल्यांक दिश्टी पडूं दी. सोमी येवचो जालो.
कसलेच उस्के काडूं नाकात, पूण तांकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशांचे जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्ता जेजू सोवें राखतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. शिवर्तमानांक उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, गरिबांक बरी खबर दिवन ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूंया. पुस्कोळ लोकान स्नानदातार जुवावांक विचारलें, आमी कितें करचें? आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, 2 आंगावली आसात, ताणें कांयच ना तांकां एक दिवचें. आनी जेवंक खावंक आसा ताणें तशेंच करचें. 2 वसुंदारूय स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी कितें करचें? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां थारायला ताचेकूय आनी कांयच ओगळें घेवूं नाकात. आनी शिपायान ताका विचारलें, आमी म्हूण कितें करचें? आनी ताणें तांकां जाप दिली, कोणाक पिडापीड दिवं नाकात. न्हय म्हूण कोणाचेर बोंगलाट घालूं नाकात. आनी तुमकां कितें दिसवडो मेळटा तो घेवन दादोशी जायात. लोक देवाचे बासावणेक ओदीक रावतालो देखून सगळ्यांच्या मनाक जुवावा विशीं हो विचार उप्रासूंक लागलो, होच बी देवान मागलोलो न्हय मू? जुवावान तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हटलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजें वोन बोळवंत एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातांत आसा आनी तो आपली मोळणी आसडून नितळ करतलो. घोव आपल्या कोड्यांत भरतलो आनी तोंड पालवना तसल्या उज्यांत लासतलो. ह्यो आनी दुसऱ्यो जायत्यो बुद्धी दिवन तो लोकांक शुभ वर्तमान पुरगोडटालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाडी तुका क्रिस्ता. अपुर्बायच्या भयणी भावानो, आयज क्रिस्त्याण्याचो 3रो आयतार. गावदे ते सांडे संतोसाचो आयतार आमी म्हणटा. आनी खेरीत भाशेन आमी जण एकल्यान क्रिस्ती भावांतल्यान ही क्रिस्ताची खुशालकाय आमी आपणावंक, हीच क्रिस्ताची खुशालकाय परजोळावंक आमकां खेरीत उलो. एक महान मनीस अशें म्हणटा, लायफ इज अ जर्नी फ्रॉम अल्फाबेट B to D. B stands for birth and D for death. आमच्या जिविताची यात्रा ल्हान. And from B to D, in between comes the alphabet C.
C stands for the choice that we make. आमी आमच्या जिवितांत कितें विचून काडटाव, आमच्या जिविताचें कितें करताव, कसले निर्णय घेताव, तें की म्हत्वाचें. आयज संवसारांत नदर मारल्यार संवसार आमकां कितें सांगता? संवसार आमकां सांगता फोकस ऑन युअर सेल्फ. तुजीच खुशालकाय पळय. संवसार आमकां शिकयता हाव टू बिकम रीच, हाव यू कॅन अर्न मोर मनी. संवसार आमकां केन्नाच सांगचो ना दुसऱ्याक कशी खुशालकाय दिवंक, दुसऱ्याक कसो आदार दिवंक. एवरीथींग रिवॉल्व्स अरावंड आय, मी, मायसेल्फ. पूण जेसू आमकां सांगता जोरी तर तुका खरी खुशालकाय जाय जाल्यार सेवा कर. सर्व द वन हू इज इन नीड. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयची वाचपां ह्याच बाबतीन आमचे मुखार होच विशय दवरतात, खुशालकायेन जियेयात. आयच्या पयल्या वाचपान सुफोनियस प्रवादी इस्रायल पोरचेक सांगता खुशाल जा, संतोष बरीत जा. जे तुजेर फॉर्मोण मारलोले ते सर्वेस्परान पयस गेले. जायते फावटी आमच्या जिवितांत नदर मारल्यार आमी म्हणटाव आमच्या जिवितांत इतले कश्ट आसात, इतले प्रश्न आसात, आनी हे प्रश्ना मदें खंयच्यान खुशालकाय मेवतली. मोगाच्या भयणी भावांनो, देवान हें आमकां जिवीत दिलां जाल्यार दर एक दीस जावन आसा वरांतलें व्हड देणें देवाचें. हीच जाणवाय आमकां मेळ्ळली जाल्यार दर दिसाक, आयच्या दिसाक हांव खुशालकायेन जिवीत सारतलों. कसली अडचण येवं, कसली आडखळ येवं, ती हांव फुडो करतलों. नो मॅटर वॉट इज द चॅलेंज, आय वील फेस द चॅलेंज विथ जॉय इन माय हार्ट. भाग्योन पावलो फिलिपकारांक बरोवन सांगता खुशाल जायात. तुमच्यो कितें गरजो आसत जाल्यार मागणें करून देवा मुखार त्यो घालात. आयज आमच्यो गरजो, आयज आमची मागणी सोबार. आनी जेन्ना आमी मागताव आनी देव आमची मागणी आयकना जाल्यार आमी दुखा बरीत जाता. जायतीं जाणां रडटात, जायतीं जाणां म्हणटात देवूच ना, हांवें मागलोलें देवान म्हजें आयकुंकूच ना. मोगाच्या भयणी भावांनो, देव जाणा खंयच्या वेळार आमकां कितें दिवंक जाय तें. देव जाणा खंयचे आमचे प्रश्न ते आनी आमचे आडखळ्यो त्यो, आनी देव फावो त्या वेळार त्यो आमकां फावो करतलो होच भरवोसो धरून खुशाल बरीत जिवीत जिवंक आमकां उलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जुआं बातिस्ताची खबर आयकल्या आनी तो कशे भाशेन खरी खुशालकाय आपणावंक सादेपणान ल्हानवीक जिवितांत ही खुशालकाय आपणावंक तो सांगता. पूण उदीक करून म्हत्वाची वस्त तो म्हणटा, जो येवचो आसा ताच्या व्हाणाची वादी पर्यंत सोडूंक म्हाका पुरतें न्हय. ताची ल्हानविकाय खालतीकाय तो दाखोळ करता. लोक सोजमता हो मेसियास गाय, येवचो आसलो तो हो गाय, पूण त्या वेळार हेतांचें लक्ष सोम्याचेर घालता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितांत आमकां कितें दिसता? आमच्या जिवितांत सगल्यांनी आमकां पळयलें आमकां जाय. वी वॉन्ट द फोकस टू बी ऑन आवर सेल्व्स, द स्पॉटलायट टू बी ऑन अस. हांवूच शायन जावंक हांव सोदतां. आनी म्हाका दिसता म्हजेर जेन्ना अटेंशन पडटलें, म्हजी एक्सपेक्टेशन्स लोक पळयतलो आनीक ताचे प्रमाणे वागतलो, खरी खुशालकाय मेळटली अशें म्हाका दिसता. पूण खरी खुशालकाय जेन्ना हांव ल्हानविकायेन जियेतां. मोगालिश्टानो, आमचो पाप सायब फ्रांसीस अशें म्हणटा, अ क्रिस्टियन इज नेवर बोर्ड ऑर सॅड, रादर अ क्रिस्टियन इज वन हू लव्स क्रायस्ट, फूल ऑफ जॉय अँड रेडिएट्स जॉय. आयज आमच्या जिवितांत पळयल्यार आमी जायतीं जाणां दुख्खा बरीत, खोंती बरीत तोंड करून भोंवताव. जोरी तर आमी क्रिस्तान आमकां माकल्यात आनी हेच क्रिस्ताचो उजवाड, क्रिस्ताची खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक दिवंक हो आमकां आयज खेरीत उलो. तर आमी कितें करुया? पयले सुवातेर देवाची देणी अणभवून खुशाल जावया. देवान आमकां साबार देण्यांनी भरल्यात.
पूण जायते पावटी आमी कितें करता, आमी जे देवान दिलोलीं देणी आसात ती आमी तांचेर लक्ष घालिना. आमचे कडेन कितें ना ताचेर आमी लक्ष घालता. वी फोकस ऑन द मटेरियल थिंग्स. ह्यो संवसारी वस्तूंचेर लक्ष घालूं नाकात, पूण स्वर्गार तेवे तुमकां जोडात अशें जेजू आमकां सांगता. आमी कितें करता, वी फोकस ऑन वॉट वी हॅव बट वी फॉरगेट होम वी हॅव. आयज जायते पावटी आमचे लागीं आमचे आवय बापूय, भुरगीं बाळां, घोव बायल एकामेकाक देणे, हें देणें वळखून जिवप गरजेचें. पूण आयज कितें घडटा, आयज आमचे लागीं आसा भुरगीं घोडे म्हणत, आमची आवय बापूय दुसरे भाशेन आसलोलीं जाल्यार, ओदीक गिरेस्त आसलोलीं जाल्यार बरें जावपाचें. घोव बायल घोडे म्हूण चिंतत, म्हजो घरकार ओदीक हँडसम. घोव घोडे म्हणत, म्हजी बायल ओदीक सोबीत आसलोली जाल्यार बरें जावपाचें. मोगाळ इश्टानो, जें आमचे लागीं देवान आमकां दिलां, बेसांवां दिल्यात, ती आमी वळखून घेवया, खुशाल रावया, देवाक दिनवासुया. दुसरे सुवातेर दुसऱ्यांक खुशालकाय दिवया. आयज दुसऱ्यांक हांव खुशाल जावपाचो कारण आसा काय? एम आय द रिजन्स फॉर अदर्स जॉय ऑर एम आय द रिजन फॉर अदर्स सफरींग? दुसऱ्यांक हांवें फुगार केल्यात काय? दुसऱ्यांक हांवें कोश्टांत घातलें काय? दुसऱ्यांक हांवें वेगवेगळे प्रश्न उप्रासल्यात काय? मोगाळ इश्टानो, जायते पावटी अशें करता. वो अशेंय जाता, दुसरो कश्टवता, तें म्हाका कित्याक पडलां? हांव म्हजो कुटुंब खुशाल आसा इतलेंच पुरो. ना मोगाच्या भयणी भावानो, एक क्रिस्ती भावार्थी दुसऱ्यांची खुशालकाय वळखता, दुसऱ्यांची गरज वळखता आनी दुसऱ्यांक खुशालकाय दिवंक वावुरता. आनी तिसरे सुवातेर शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमी जावंक उलोवप. बाग्योंत फ्रांशीक शावेर खरी खुशालकाय खंय मेवता ती ताका गोमली संवसारी वस्तूंनी न्हय, पूण क्रिस्ता वरवीं, जेजू वरवीं शुभ वर्तमानाचे परगोटणार तो जालो. आनी कसलो परगोटणार जालो? खुशाल बरीत, उर्बेवंत परगोटणार जालो. जेन्ना तो कांपीण वाजयतालो, भुरगीं धांवून येतालीं. कित्याक? भुरग्यांक ताचे थंय खुशालकाय मेवताली. लोक ताचेशी ओडोन येतालो, कित्याक? लोकांक ताचेशी खुशालकाय मेवताली, बरेंपण मेवताली. जोरी तर आमी शुभ वर्तमान परगोटणार जातोलें जाल्यार ताचेच देखीन हीच ताची खुशालकाय आमी आपणावया आनीक शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां बापाचो आदार आनी बळ मागुया. सगळीं आमी उबी रावुया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबावलो, आंकवार मारीत थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेलेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. स्वर्गात सोडलो, सोर पोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्ताचो एकदार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचो मोग सोमेस्ता सोवे वांटूंक सदांच आयती आसूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी खुशालकाय लोकांचे सेवेंतल्यान मेळटा म्हूण ओळखून घेवंक आनी भेदभाव करिनासतना वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे
आप स्वार्थपणान जियेतोल्या दर एका मनशाचे काळीस देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगा सेवेंत भरलोले जावंक देवा लागीं मागुया. ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतोल्या दर एक मनशाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन तांचे आवंडे पूर्ण जावंक देवा लागीं मागुया. थोडोसो वेळ ओगीच रावन आमची खासगी मागणी ह्या वेळार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन बापाक उबारुया. भोव मोगाला बापा, ल्हानविकायेन केल्ल्या तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं दोयन आयक म्हूण आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बारीक ओलक्यो उंड्याक जाता जिवा बसो म्हज्या बाबा भयणी वांगडा जेजू भितर जिवीत म्हजें मिसार भेटून जाता मनशा जिवा उंडो बसोन खरें मनशांक सोडून जिवीत जोडूंक कुशेर बापा जेजू सोवे मुक्ता तुका जिवीत म्हजें मनशांक सोडूंक जिवीत जोडूंक कुशेर बापा जेजू सोवे मुक्ता तुका म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिताव. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां ओदीक वांटो दी. ही आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयाचें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोरपोदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्ले येवजण पूर्ण केली आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. Povir, dolbaraso sorves por tu, sorgari sosar, borlia tu javoi bovar.
sporaci navi, Jeta dakazuj svoj, utsorgi dakazuj svoj, svoj. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartazo kut porko tuya. Sonia Jesu ami ondokata, ahi ekasit le pieta, title poti tu foi bovanisun, ami tus moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्यांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव. अशें आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पुती भाग्योन जुसे भाग्योन धरून दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या बापा हे मागणें म्हणटाना खुशालकायेची क्रिस्ती भावार्थी आमी जावंक ही जेजूची खुशालकाय दुसऱ्यांक दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव. तुशी आमची पातकां बुगोस
आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान नोंदरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयलोली सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी उबी रावन एकामेकाक फुडो करून कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतीन संस्कार घेतलेला आहे तानेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतीन संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Am cada socorris,
कुशालकायेन जियेल्लो जेजू कुशालकाय हाडटलो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. कोनवाळे बापा, ह्या तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटोवन आनी जेजूच्या जल्माचे पोरपेक आमी तयार जावं हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसुया. आयज मिसाची बॅट समोर उबलोल्या पाद्र क्लायब डिनीस ताका आनी सह बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पुरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज क्रिस्त येण्याचो तिसरो आयतार. आयज दनपारां 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. टुडे दे वील बी मास इन मलयालम एट 12:15 PM. तशेंच आयज सांजे 6:15च्या मिसाचेर वेस्ट आफ्रिकाचे 2 बिस्म येजमानपण चलयतले. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवाधर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांतान ते तुमी घेवंक येतात. तांचें मोल 20 रुपया. मोगाळ भाव भयणीनो, चोत्राय धरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फकत व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर दोबाजीक जेजूच्या जल्माचें मीस आमी समोरप देल्याव. आमचे आर्चबिस्प बो श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव मिसाचेर येजमानपण चलयतलो. तशेंच डिसेंबराचे 31 वेर 11:30 मागणें सुरू करून 12 वरांचेर आमी मीस समोरप देल्याव. मोगाळ भाव भयणीनो, 3D प्रोजेक्शन सावंड एंड विज्युअल शो डेडिकेटेड टू द एक्सपोजिशन नातालांच्या मोदयांनीर मिसा उपरांत सुरू जावन जानेराचे 2 तारखे पर्यंत सांजे 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोळ जातलो. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. क्रिस्ताची कुशालकाय परगटूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन व्हरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते छाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांटाव आमेन. San Francis Xavier, ora cura, rati samchas mogan, la storia, besau galsa. Gopa